कोंकणी गजल वेगळी कितें आसा काय ती बाकीच्या भाशांतली जी गजल आसा ताची सारकीच आसा काय वी हॅव समथींग डिफरंट कोंकणी गजली भितर? कोंकणी गजल ना आशयाचें पयलीं कशें आसतालें की जी उर्दूंतल्यान आमचे कडेन हिंदीन गजल आयली त्या गजलीन त्या आदल्या काळाचेर खूब आदल्या काळाचेर एक लिमिटेडूच विशय आसताले भितर चडशे म्हणजे मोग प्रेमभंग आसत किंवा सोऱ्याच्या हाका धरून आसत ह्या इतल्या पुरती ती मर्यादीत आसताली. पूण आधुनीक काळाचेर तातूंत वेगवेगळे विशय येवपाक लागले म्हणजे राजकारण आयलें भितर समाजकारणाचे विशय आयले एक विशय ना असो ना. आनीक हांव शालेय जिवना भितर म्हज्या म्हणजे सादारणपणान म्हाका दिसता हायर सेकंडरी आसतना हांवें दुष्यंत कुमाराच्यो साये में धूप आसत किंवा मराठींतल्यो म्हणजे माधव जुलियाना कडल्यान सुरेश भटाच्यो जेन्ना एल्गार कितले फावटी वाचलो आनीक ती गोडी लागली आनीक जेन्ना ते वाचले सुरेश भटाचे तेन्ना दिसलें अरे हातूंत तर वेगवेगळे विशय आयले आनी आयच्या खिणाक महाराष्ट्रान जी मराठींतली जी गजल वता ताजें एक खाशेलपण म्हणजे एज ऑन डेट की ती आतां वेगवेगळ्या बोलींनी वयर सरता वेगळ्या म्हणजे अहिराणी बोली आसत विदर्भी बोली आसत खानदेशी बोली आसत त्या बोलींतली गजल अशा पद्दतीन. आनी आमकां कोंकणीतली गजल म्हणटा आसतना तातूंत भितर विशयाचें बंधन तर आसचेंच ना म्हणजे विशय खंयचेय येवं येता पूण जो वेगळेपण जें म्हणलें तें आसा. कशें की मराठीच्या पावलाचेर पावल दवरून आमी आमची कोंकणी गजल मुखार व्हरतात म्हणजे मराठींतले आमकां आयच्या काळार खूब आयकुपाक मेळटात गजली शिकपाकय मेळटा कारण भीमराव पंचाळे आनी भीमराव पंचाळेचें नांव मुजरत उल्लेख करता हांव कारण कोंकणी गजली खातीर तो सदांच अवेलेबल आसा आमकां मार्गदर्शन करपाक कार्यशाळा घेवपाक म्हणजे तयार आसता आनी ताणें सांगलाय बी. आनीक ताजी घरकान्न जी आसा ती तशी कोंकणी जाणा म्हणजे कोंकणी जाणा जाली कोंकण पट्टींतली म्हणजे गोंयचीच ती हय गोंयचेच म्हणजे म्हणजे इवन म्हजी गजली जेन्ना हांव केन्नाय तो वाचता त्या वेळाचेर ताका तो सगळो भावानुवाद ताजे कडल्यान मेळटा. पूण ताका सांगलें आतां पा थोडेशें टॅक्निकल आसतलें मराठीन जशें पा उ स म्हणटात आनी तें गजली भितर आयलें तें मुशायऱ्या भितर मुशायरो म्हणजे गजल वाचन चाल लावन आनी गजल गायन म्हणजे संगीतकार ताका चाल लावन वाद्य बी घेवन तो करता. म्हणजे हो असो एक प्रकार की जो कवी स्वताय सादर करूंक शकता वा संगीतकार जो आसा गायक जो आसा तोवूय सादर करूंक शकता. आतां हें गायता आसतना ताका जर त्या भाशेचें ज्ञान ना तशे तरेचें फोनेटीक भासविज्ञानीक जाल्यार तो पावस म्हणटा कोंकणींतलें वेरेज तें उच्चारा भितर पावस जावपाक जाय आनी हांगा मात्रा बदलतात जश्यो मराठीन पा उ स हाच्यो मात्रा आसतल्यो तितल्यो मात्रा पावसाच्यो जावच्यो ना कोंकणींतल्या. अशे टॅक्निकल खूब गजाली आसात भितर ताका लागून कोंकणी गजल आयकुपाच्या नदरेन उलोवपाच्या नदरेन वा नादविज्ञानाच्या नदरेन वेगळी आसा.